इंडिया टुडे ह्या स्वतंत्र एजन्सीचो ल्हान राज्याचो विभागांतलो अंदूचो पयलो पुरस्कार गोंयांक फावो जाला। गोंयांत भलायकी मळार जाल्ले वावराक आनी साधन सुविधा खातीर हो पुरस्कार फावो जाला। आर्डेस्को खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। जे मॅगझीन दर वर्सा विविध सेक्टरां वयल्यान विविध पॅरामिटर्स लावन निरनिळ्या राज्यांचो अभ्यास करता आणि ह्या सेक्टरां वयल्यान रँकींग ठरयता। ताचे रिजल्ट डिक्लेरेशन काल जालें। म्हाका राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून आपयल्लो। म्हाका सांगपाक आनंद दिसता की दोन सेक्टरां मदीं एक हेल्थ जे ॲडवोकेट फ्रांसीस डिसोजा म्हणजे डेप्युटी CM चलयतात आणि दुसरें इन्फ्रास्ट्रक्चर। ह्या दोन सेक्टरांनी आमी स्मॉल स्केल कॅटेगरीत स्टेटीच्यो दोन कॅटेगरीज केल्ली आसात, बिग स्टेट्स अँड स्मॉल स्टेट्स। स्मॉल स्टेट कॅटेगरीत आमी 1 नंबराचेर आसात। म्हाका हांगा हजर रावपाक एक आनंद जाता की एका इंडिपेंडंट कशेंच खंयच्याच संस्थेशी पॉलिटिकल संस्थेशी संबंध नाशिल्ल्या अशा इंडिपेंडंट इंडिया टुडे हाजे पयलीं आमी 2012 2013 आमी 1 नंबराचेर आशिल्ले। इनस्पायट ऑफ मदले सगळे फायनान्शियल स्ट्रेन सगळे हे जावन 14 परत आशिल्ले, पण ह्या स्ट्रेनाचो परिणामान आमचो नंबर जरी मदीं गेलो तरी परत एकदा राज्यान ह्या इंडिपेंडंट एजन्सीची कडच्यान एक रँकींग 1 नंबरचें रँकींग जे मेळयलें हाजे बद्दल हांव राज्याचे सगळे जनतेचे, मुख्यमंत्र्याचे, मंत्रिमंडळाचे आनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जे हेल्थ डिपार्टमेंट तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता। इंडिया टुडेचो अवॉर्ड मेळ्ळा त्या बद्दल हांव माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, इतर सगळे मंत्री, आमदार, मनोहरबाब पर्रीकर इतरांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता की गोंयकारांक ही अभिमानाची गोष्ट आसा की गोंयांत ज्या पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान विकास केलो आनी त्या विकासाचे खंयचे तरी एक तिसऱ्या पार्टीन हाजें मोजमाप करून गोंयांक हे अवॉर्ड दिल्लें आसा आनी ह्या हातूंत गोंयचे जनतेन तांचे सहकार्यान आमी बरेच फुडें वचूंक शकले।